अरुणा मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वसरीचे एक नवे एपिसोडाक तुम सगळ्यांक स्वागत. आज आमगेल गेस्ट कलावती कामत माई हांनी लेक्चरर जावन आशिल्लीची. सो हाजी पस चड तांगेल्याक निमगुया. सो सुरे तुमकां स्वागत माय आमगेल वसरीक. तुम्ही कसं जावन आशिल्ली लेक्चरर खंयच्यान तू? हांव सरकारी महिला पॉलिटेक्निक म्हणाले बोंदेलांतो थंय हांव लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सेक्शनांतो 1986 ಅಂತ हांव असिस्टंट लेक्चरर जावन जॉइन जाल्लेली. ताजे नंतर हांव एम लिब बी लिब एम लिबांनी पुरा करून मागीर सीनियर ग्रेड सेलेक्शन ग्रेड जावन HOD जावन आतां पयरी 2021 नोव्हेंबराक प्रिन्सिपाल जावन हांव रिटायर्ड जाल्लीची. रिटायर्ड जावन आतां मात्र फुडें कोण रंदप करची ते घर कडेन तुमगेली रूढी आशिल्ली. सो कामा वतना आनी सकाळीच पुरे कोण दवरून वचचे आशिल्ले. टिफिन आनी घेवन वचचे आशिल्ले. वय हांवें फस्ट एक 7-8 वर्स टिफिन व्हेला. ताजे नंतर मात्र आमी आमगेर कॉलेजाक लागीं जेवचे कडेन घर केलें. ताजे नंतर हांव डेली घर कडेन जावन जाल्यार चेडू म्हाका सकाळी स्कुला वतना बुद्धी एक करून मागीर हांव ड्युटी सो तेन्ना तुमी कसल इजिली जेवचे वग्गी जेवचे तसल रंदपणी म्हणून करता आशिल्ली की तदन आमी तक्काची प्रिफर करतालींची तेंची इत्याक म्हळ्यार आमगेले एमर्जन्सीचे लाईफ सकाळी उठा भितरी 8-8:30 भितर A to Z काम जावं घराचें म्हणटाना आमी जल तितले इजी जावन खंयची करूं जाता तसं लायक आमी चड प्रिफरन्स दिता. आता आमगेल वीक्षकांत मस्त जन सकाळी उठान पळय तुमी म्हणल्या म्हणकेची एक फास्ट लाईफ आन तसाची. आज आमगेल खातीर कसं की तुमी आयटम करचार आसा त्यावेळी फास्ट की जेवचे कसं निमिष भितर आमगेले आयटम करूं. सो कसं ते म्हळ्यार आमगेले ट्रेडिशनल जावन आमगेले अम्मल काला देखून आमी एक पियावा तांबळी म्हणून एक करताली. ती एक पियावा तांबळी करून दाखोया म्हण आसा आमगेले वसरींत. लायक जाले मस्त जनाक विसरूं आसच्या पुरो असल एक कालवणीक घेवची तसल एक कालवणी घेवत तसले. वय सो कसं पुरे जावं का केक दाखयता अक्का फस्ट जाय जालेली सोयी ताजे नंतर ताका इದೇ चिंचाब मागीर ताका घालूक अल्ले मागीर मिरसांग मागीर ताका बरसुचाक पियावो कच्चो मागीर मीठ पूरा घर कड़े अवेलेबल आसचेची कसले एक्स्ट्रा आमी वचून शॉपिंग करून हाडका म्हणल ना. सो फुडली रेसिपीज विसर नाशिल म्हण जाल्यार बरोवन घेयाची मस्त इजी आनी परंबळो येताच ऑलरेडी पियावाचे. सो ताका कसले सुरेख मसालो कमी येता सोयी वाटुका ओके आमी म्हळ्यार पुढे दखून एक कसली एक रंदे काय हळ्ळाले ऊन एसचलरी घरांत कसली टेन्शन ना. आमगेले एक नारळ अल्ले पियाव असं सकट घरांत सामान्य जेवण आसता आमगेले. ततान पळय एक पियावा तांबडी वाटिल्यारी हप्पळ तळ्यारी जाता ओडी तळ्यारी जाता मागीर आमगेले आसता न्हू तायकडे आंबडे ओडी कॅबेज आंबडो कसले असल्यारी ताकी एक पियावा तांबडी असल्यारी चंद जेवण जाता. आनी कसले ना जाल्यार बरे पियावा तांबडीन जेवचे तितले रुची परंबोळ जाता. आनी कसं म्हळ्यार तांतो अल्लेनी पडता देखून ते आमकां डायजेशनाक पोटाक भारी लायक आनीक तोंडा रुची कोणाक उणेस पोटा भूक ना तसलेंकय एक पियावा तांबडी लायक सरवता. सो तिक्षे मिरसाई कोरेत चिके उणी तिक्षे कोरेता जाल्यार अल्ली मात्र हाक चिके चडती घालची इत्याक म्हळ्यार अल्ल्यांतूय तिखसाण आसा आनी हेल्थाकय आनी परंबोळ जाता. एक सोय घाली मागीर आमी चिंचम घाले अल्ली घाले. आतां हांव एक हाका 2 जेवतीनी तळ्ळेली बज्जिली सुकी मिरसांग घालता अशीची उद्दाक. सो कितली जाव का मसालो वाटून घेवच्या तितली घालची मस्त घालून इत्याक म्हळ्यार पियावा तांबडी चिके लनी जाव का तशें आसतना आमी मस्त उद्दाक घालूं शकता ते ल्हान जायना त्या खातीर चिके उणे उद्दाक घालून ल्हाना करून मागीर जाय जाल्यार पातळ करून करचें. ल्हाना जाय करेक्ट अशी नाही आस पळय पियावा तांबडी सम ल्हान जाव का ल्हान जाल्यार मात्र ताका रुची. हाजी पशी ल्हान जाय जाल्यार कोरेत आनीकय ल्हान कोरयेता. ऑलरेडी ते आल्ल्यानी घाल्याली ती लायक एक परंबळ येता आनी तातूंत पियाव घालतना ताका लायक आनीकय परंबळ येता. मागीर कसं म्हळ्यार हाका मिरसांग चिके उणे घालची कित्याक म्हळ्यार अल्ल्यांतूय तिखसाण आसा आनीक हांतूय तिखसाण आसा खंयच्यान तूं पियाव तशें देखून आमी मिरसांग मस्त घालून हाका अल्ल्याच्या आनी पियावाचे तिखसाणीन तूं ताका एक रुच येता. घालची तांतू घाल कितले दाट पातळ म्हणून करचे दाट म्हळ्यार आमगे सदां हाका
कालवणी घेवच्याक कितले पातळ जाव का तितले पातळ करून घेवचे आणि तश म्हणो असं एक पियावा तांबळा मी सकाळी चरडवा बुतये दिवच्याक म्हणून वाटताना पानपळ उडदापळ असं सगळं केला रे चटणी रुपारी यांच्या मी यूज करून घेऊ वय वय मला म्हाका ते आल्ल्याच पुरमुळे त्यांना चटणी उडगा सैले साधारण तशीच येता ना हाजवे आणि ते उदक घालायच वा डायरेक्ट उदक घालचे बदला हान तशीले पुराय मिक्स जाता वेस्ट वय वय आणि मिक्सी क्लीन जाता वय तशी आता बुत्ती दिवच म्हण जाल्यार दनपार जाल्यार चिके हे बेळसेना वा त्या बेळसेना चरडून पडो साधारण 1 घंटे भितर जेवतात तश काही बेळसेना कतकत काडचे कुकिंग कसले ना ना कतकत काडू ना मेन कसं म्हणारी आम्ही वाटीताना आम्ही सकड पुळी कालांतू हें करताली इंची रगड्यार वाटीताली तदंत हुन जेवची तसले चान्सेस ना आता पुरा जन मिक्सी वाटीता देखून मिक्सी मात्र हुन जेवच्या सोडून हुन जाल्यार एक पटी बेळसेची चान्सेस ना जाल्यार बिनी सांजेक दवरल्यार बेळसेता ओके तशे पोळ्याकय जाता जेवणाकय जाता आणि ताका अशी पियाव सपोर दिलो पियाव बरसिला चल सो केन्ना गॅस सरले न्हय ते तसल टायमार पुराय या पुराय कोरे मस्त हेल्प जाता आमकां वय सो आमगेल विक्षकाक सांगेल आयडिया गॅस सरले आमी जेवणा बसताना साधारण एक रंदे आणि उण असला एक सोयरी पट्टनी आयली म्हळ्यार एक सरळ 5 निमिष भितर आमी पियाव तांबळी पट्टन वाडी येता मागीर येता तू मस्त रुची जाता जेवणाकय मस्त टेस्ट जाता पियाव तांबळी हाजोटू हापोळ जो पापोळ तोळनो पापोळी जाता आणि तायकेडे आंबडो कीर्ल तळलो ते प्रलाय आणि जलकी कतले जलकी तळली पियाव तांबळी असला कसले ना लाय कॉम्बिनेशन्स पुरे सांगला पियावा तांबळी आणि तुम्ही ताका सीता घालून खाऊन टेस्ट करू तुका सीते घेऊन आयल्या बारी एक मोगारी माय आमगेल कितेरी शीत समेत घेऊन आयल्या कशी नाहीतल्या अशी खावचे जायना जाता जाल्यार जेवताना ते कशी जाता तुमका एक्सपिरियन्स मेळता कशाला लाय जाला ते हरव पियाव जाल्यार येस पळय त्याची टेस्ट मस्त लायक जाता लायक जाता एक कालवणीक कसले कोर का म्हण एक रपक्क जाव का म्हण जाल्यार दाळी हे तशी शिजोवन बेसू का म्हणना कुडले एक सोय काडची आल्ले मिरसांग आमगेले युजुअल मसालोच पळय न कोण वाटूचे पियाव घालची इतली सुलभ एक कालवणीचे आयटम आमकां कलावत मायेन सांगून दिला मीठ घालका रुचीक मीठ सो इतले लायक जाला शीता वटान तू भारी बेस्ट जाता सो एक हें प्लेट सरव भितर तू आमी एक सना ब्रेक घेवन येताची तुमी काही वचू नकाची आनीक एक आयटम दाखोवचार आसाची ಉಫ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಹಾ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸಹ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲ एक सना विरामानंतर आम्ही वापस आयल्याची आमगेलो टाजसाची कलावती कामत माय हानी एक सुलभेचे कलवणीचे तंबळी कोण दाखयली पियावाची आता ताने अनेक एक आमकां आयटम कोण दाखयता कसं माहिती आता हांव एक मुलंगीचो पुलाव करून दाखयता म्हळ्यार पुलाव म्हळ्यार पुरा जन कॅरेट बीन्स ग्रीन पीस पुरा घालून सामान्य जेवण करता आणि मशरूमाचे पुरा जाल्यार मुलंगी पुलाव जनांनी करची ಸ್ವಲ್ಪ उणे आमी जाल्यार फर्स्ट आयकुचे आणि कसं म्हळ्यार मुलंगीक साधारण एक सन स्मेल असता ಈ कॅबेजाक सकड असला बरी त्या देखून मस्त जन मुलंगीचे रंदे येनी तितले लाईक करणार तशें आसतना हें हेल्थाक भारी चांग मुलंगी तशें आसतना आमी एक पुलावाचे एक रुपार पुणी पळय चेडवांक फॅमिलीक खवय येता खंडीत त्या खातीर हांव हें एक मिकेलेचें एक इन्वेन्शन हो तुमगेलेची ओके मिकेले इन्वेन्शन आनीक ह्या मुलंगी आमकां मूलव्याधीक ताका हाका प्रति एकाकी कॉन्स्टिपेशनाक पुरा भारी चांग मुलंगी तशें आसतना आमी खंयची रुपारी मुलंगी खावची उणे तशें आसतना आमी एक मुलंगीचे पुलाव करून आमी
खवोया वय. जनांक आजी बगे अवेअरनेस दिवया म्हणून गेलो हांव एक मुलंगी पुलावाची करून दाखोवच्याक ओके. प्रिपेअर करून आयल्या ओके सो कसं पुरो जावं का हाका अख्खे जाय गेलेले इंग्रेडियंट्स मेन म्हळ्यार मुलंगी आमी एक सादारणचे मस्त सान न्हय सादारण एक 1/4 kg वेट जायता तसर एक व्हड दोन मुलंगी धुवन ते साली काडून जे अजेर पडा अशी त्रिकोणशी चंद स्लाइस वय. करून हाडला दोन्ही मुलंगी ओके. तशी दोन्ही कंदो पियावो दिगू दिगू सिंधून हाडला मस्त सपूर सिंधूच्या गतीना मागीर तशीची ताका टोमॅटो एक दोन्ही टोमॅटो मागीर वाटूच्याक इतलो एक मुष्टी इतलो कोथंबरी पल्लो तशीची परबळाक येदोची पुदिना पल्लो मागीर तर्ण मिरसांग आले मागीर तेंची वाटीतना तंतूची चारी पियावा कोच्चली घालून तशी तितली घालून मागीर ताका गरम मसाले मागीर मिरसांगी पिठी मागीर हळदी पिठी तशी मीठ मागीर पण्ण दवरूक तेल मागीर लास्टाक गार्निश करूक कोथंबरी पल्ल्याच्या कोच्चल आणि तांदूळ मागीर तांदूळ 4 उद्दा धुवन मागीर निस्तान दवरला ओके सो कशी करचे कशी स्टार्ट करचा का प्रोसिजर आता आमी स्टार्ट करचे म्हळ्यार सुरूक आमी वाट्टूका ओके ताका पेस्ट आमी तयार करका तो सुरूक कोथंबरी पल्ल घालका तशीची ताजे वयरी पुदिना पल्लो सकाळी खाणा जाल्यार करची तसं खाणा काही जाता आणि गेस्ट कोणी येता म्हणजे कुडले एक आम्ही बरे डायरेक्ट सीत वाडचे पुलाव म्हण करीत वय तशीची ताका एक पियाव कोच्चलो पियावय घालता मागीर तर्ण मिरसांग तशी अल्ल्या कुडको इतली घालनो हाका उद्दा घालनो वाटूची कितली उदक घालका साधारण देची वाटू कितली जाव का तितली एक अर्ध ग्लास पूर्ण आणि आम्ही त्यात वाटीला करची गरम मसाला पिठी तितली घालका कितले 2 चमचेस की वय 2 चमचा इतले जाव का गरम मसाला पिठी परबोडे येऊ का जाल्यार 2 दोन 1.5 चमचे ताई घालयते तदन आम्ही तिक्साणी तर मी सांगते ಸ್ವಲ್ಪ उणी कोरेत वय ये मिंगड पिठी घालू ना ना या सकट पिठी मागीर घालचे वय गरम मसाला पिठी मात्र घालचे वाटीत नाजेला ಕೆಲವು ಜನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಐಟಂ ಪೂರ ಬಜ್ಜುನ ನಿಗಲ್ ವೈ 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 ಬದಲು ಪಿಟ್ಟಿಗೆ आणि कुकर दवरचे आणि गॅस लावचे साधारण एक अर्ध ಕೊಡ್ತಾ इतले पुणी त्याला ಕೆಲವು जन तूपनी यूज करतात कोरी येतं पलावाक ज्याला हांव सामान्य जेवण नारळाला त्याला यूज करचे पुलावा काही नारळाला त्यालाच वय मागीर तूप इष्ट आशिल्ल्याक मागीर तूप पुलावा वयरी घालून दिवचे जाता तशी हळद हाय असो जस्ट इतक म्हळ्यार जस्ट तेल तापूका तेल तापतरी आमी ताका पियावा कोच्चल घालचो ओके तापता असं मुलंगी ಒಟ್ಟು पियावो सम पडल्यारी ताका पुलावाक रुच मस्त येता वय तशी पियावो आमी सम घालका एक 2 कंदपुणी घालका हे तुम्हीच इन्व्हेंट केलेलं म्हणून म्हळ्यार कसले निमती ते कसले याक रिजनस की जीवाचांग वय जीवाचांग मुलंगी आणि आमगे ते पुराजनके मुलंगीचे स्मेल उपकरी सकड केल्यारची केची मागशी त्याला कोळंबो लायक जाता कोळंबो भार लायक जाता मुलंगीचे वय तशीच आम्ही एक दिवस कसं करची खाणं म्हण पुलाव करूया म्हण मना व्हरताना बीन्स कॅरेट आणि कसले हळ्ळल नासिले मुलंगेसिली तशी मुलंगीचे केला कश्चत पळया म्हळ्यार एक म्हाका कशी मना जालें म्हळ्यार हांवें केलें तशी एक नवेची वय हाय आसा हे हॉट गॅस हाचेर जाय जाल्यार हाचेर दवर हॉटारी दवर का ना हॉटारी दवर का म्हळ्यार बज्जून येवका ना वय वय हॉट वय हाय हाय ते हाय याची सो हाजोटूची हा आमगेल वीक्षका सांगची कसं म्हणाली हांका काही की पळयला म्हणजे तुमकां दिसच्या पुरो त्या म्हळ्यार तांणी मस्तू कॉमेडी कॉम्पिटिशन्स स्क्रिप्ट ड्रामा हांगा तातूंत पुरो पार्टिसिपेट करताची न्हय सो एक्टींग मस्त लायक आसा मागीर पळयतना म्हळ्यार तुमी एक एक पाटी दारलेल वेसय घाल न्हू
करतात ना केला, सो मस्त पार्ट आणि केला ड्रामा हंत पुरे इवन GPL आवडते कॉम्पिटिशन आमगेला आशिल्ले कॉमेडी तांतूय आशिल्ले सो तांणी मस्त अंत पुरो ऍक्टिव्ह असाची त्या वेळार रिटायर्ड जातर काही मस्त आणि काही टाइम आसा न्हय पुढे कामा वतना तुमकां त्या पुरो हॉबी आशिल्ली हॉबी आसली जाल्यार म्हाका टायम पावना आशिल्लो म्हाका म्हळ्यार आमी गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज म्हणले नंतर आमकां गव्हर्मेंट आतां आमी पुरा ಕೆಲವು नाटकांतू खेळांतू यक्षगानांतू सगळं आमी पार्टिसिपेट करून नज्य म्हळ्यार एक रिस्ट्रिक्शन्स आसा विदाउट देअर परमिशन तशें आमी सगळं खंयच्या काही मस्त मुखार वच्चे न्ही आशिल्ली आतां रिटायर्ड जाता तरी जाल्यार सर्विसार आसतना केला नाटक एक दोन तीन केला इंटरेस्ट आशिल्ली मुखारी पब्लिसिटी मस्त मेळची नक्का म्हणून मागीर आफ्टर रिटायरमेंट हांवें एक जालें पांच नाटक हसया ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಟ್ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ करता सो ते मेळ्ळेले कॅरेक्टरांत तांणी सगळे बुड्डून तांतू टोटल तुमकां एक हें दिता जस्टीस त्या कॅरेक्टराक कित्याक म्हण हांव मस्त पळयला प्लस हांव तांगेलो एक्टय केला तें म्हणून म्हाका खुशी जाता आनी काय आमगेले मस्त पुरो येवचें ड्रामा न्हय आनी कसं म्हळ्यार म्हाका सनपणेर दखुनूची आमी हळ्ळींत आशिल्ली आंबेंबळ म्हगेल गांव कुडार पळय तशें आसतना आमकां ते एंटरटेनमेंट म्हळ्यार यक्षगान ताळमद्दळे असं सकट त्या देखून म्हाका तांचो मस्त इंटरेस्ट ते गांवां आसूनय तुमी इतली थंय शिकून कामां वचचें म्हळ्यार त्या तुमगेले अंतू जनरेशनान सादारण कामां वतल आशिल्लीच की बायल मनशां मस्त ना ना आमगेल गांवांत बायल मनशां म्हळ्यार पुरा हाऊस वायफाची तुमकां कशें दिसलें हांवें अशें कामां म्हळ्यार आमगेलें जीवन ಸ್ವಲ್ಪ दुर्बळपणार आशिल्लें त्या देखून लायफांत वयर येवपाक जाल्यार आमकां एज्युकेशन जेवूं का जाल्यार आमकां त्या देखून आमी सुरू आमगेलें एज्युकेशनांत चिके वयर आयला रे मागीर आमकां जॉब आनी मेळचे ऑपॉर्च्युनिटीज आसतले म्हळ्यार खातीर नाही जाल्यार ते एक आमकां ज्ञान येवं का ना कोणी एक सांगू म्हळ्यार म्हगेली अक्कनीक बँका कामार आशिल्ली दोनी अक्का तशी ती मस्त आमकां सपोर्ट केला शिकनाशी रब्बुना लायक हायली एज्युकेटेड जावका नाजाल्यार सोसायटींत आमकां रेस्पेक्ट आसना पण सकट तिणें मस्त आमकां बूस्ट केला त्या देखून तिगेले कोणी सांगतले सांगिले खाजे तिगेल निमती पळयात सादारण भावत आयलो चिके भावका जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ आमी मीठ घालका मीठ घाल्यार चिके वग्गी भावता पियावो तशें अक्कानी आमकां मस्त सपोर्ट केला शिकू का तुमी शिकनाशे आनी मुल्ला पडूनच जे चेडवांनी म्हणून तशें मागीर आमी एज्युकेशनाक इम्पॉर्टन्स तेन्ना तुमकां मस्त चेल्ले चेडू चल्ल्यांक म्हणून भेदभाव तशें ना इत्याक म्हळ्यार आमगेल घर कडेन आमी 7 जण चली चेल्ले चेडू ना मेगेला नाका त्या देखून आमकां ताजे सकट कसले एक डिफरन्स आमकां थंयची शिकिल्ले तुमी एमएमबाळांत PUC थंय शिकलींची मागीर कोड्याला येवन शिकली डिप्लोमा शिकली फस्ट डिप्लोमा शिकून जे काम मेळ्ळें वर्स भितर ताजे नंतर मागीर MA कोरनो M लिबनी कोरनो सकट हायर पोजिशन थंय हायली क्वालिफाईड गेस्ट आसाची आमगे ताजी मसालो घालचो मसालो आतां फस्टा घालपा इता वय ताजे हरवटाणी वच्च्यो खा मसलाची भाजून घेवं का ना वय चिकेचे हरवटाणी वच्च्यो ते जोड ते तेल्लान तो मसालो भाज्यो खा तुम्ही केन्ना करची पुलाव खाणाक डब्याक पुराय सकाळी हांव केला रे आमी सकाळी केला रे पळय चेडवां बुतये दिवच्या काही जाता आनी खावच्या काही जाता सो कितले जण चेडू तुमकां म्हाका 2 जण चेडू 2 चल्याची चेडू वय 2 जणांक वल्लीकनी जाल्या एक नातेस म्हाका वय भाजून ते तेल सोडची तितले तेल सोडले वय पुरमळू येतच लायक वय आतां हाका आमी गॅस केस ऑन करूया टोमॅटो घालचो एक 1/4 किलो म्हळ्याल तुमी ना 1/4 किलो वैरी असो पर्यंत दोन्ही मुलंगी घाल्लेले हांवें तशें आतां मुलंगी टोमॅटो पुरा घाल्ले हाका आनी हाका आतां मिरसांगे पिठी एक चमचे मिरसांगे पिठी घाल्ली आनी हांव हाका एक अर्ध चमचा इतले हळदी पिठी घालता हळदी पिठी हेल्थाचें आंग न्हय तशें आमी प्रत्येकांत घालपाक आनी देदी पण आमी हळदी पिठी यूज करता वय आतां तांदूळ घालचो हांव आतां इतल्याक 1.5 ग्लास इतलो तांदूळ धुवन दवरलेलो 1.5 ग्लास म्हळ्यार 1 ग्लासाक 2 ग्लासा म्हणजे उदक घालता ताका हे कसो तांदूळ
वा अशी नॉर्मल आमगेल जेवढा बासमतीची बासमती वय इंडिया गेट हें कोरका म्हणना कसल्या तिंबोक आनी म्हणना नाका सर्व तांदूळाची दूचो आनी हें पुरा रेडी जाता तें तिंबील तितले पावता ओके आतां ताका उदक घालूं वचना वय तेन्ना मी मिक्सीन तशिले ओट्टू करून एक उदक घालून रेडी करून दवरला वय जाता की पुरो पुरो तेव्हा म्हणटा ताजी मसालो हाक हें लागता जाय तुमकां ग्लास वय पुलावाक मीठ आनी केन्ना पळयता आत्ता आतां तांदूळ हळल ग्लास चिक्की सान तशें एक मेगेले अंदाजार उदक घालता चिक्के ते आजी पशी वयर येयले जालें न्हू उदक पटपटी जेवच्याक उदक म्हळ्यार आमगेले तांदूळ रंदेकाय पशी 1 इंच वयर आसता पावता आतां मीठ घालचें आतां आमी घरकळ अशें करतना मीठ ताका पावला की ना म्हण आमी कोरक जाल्यार लायक एक प्लॅन कसो की म्हळ्यार आमी उदक आनी घालून जातरी मिठ्ठा पिठी घाल न्हू समज चाळका एक 10 सेकंड चडला पुरो तद्दान ते मीठ पुरा करगो न्हू ते उदकांत आसता तद्दान आमी ते उदकाक एक ड्रॉप आमी तोंडां दवरून पळयला रे ते लायट मिडशे सुका हद आसला रे पुलाव चापू जाता म्हळ्यार शीत शीत फुल्लून येता पुलाव क्वांटिटी चड जाता न्हय तद्दान तेंची एक लायट म्हळ्यार लायट मस्त मिडशे आसूं नजे तद्दान ते आमकां करेक्ट रप्त एक लायक टिप ते म्हळ्यार पुलावा कशें म्हळ्यार ते करतनाच मीठ करेक्ट घालका मागीर घालून जेवचे खावचे रुची जायना तितले लायक जायना पळय आतां इतले करेक्ट उदारपला पळय इतले उदारपला पावता वय आतां दांपी आनी हेका 2 विशील काणो बंद कर कुकर निवला आतां इतलेच कंप्लीट निविल नंतर ताजी मुच्चळ काडका ओके बस कशाला पुलाव हें आतां तुमकां चिके वेट वेट दिसता बट तें म्हळ्यार हुन हुन न्हय आतां चिके नीव का नीव तरी ताजे पयशे पुरो वचून ड्राय जाता वय तशें पळोवनूच तोंडां उदक येता म्हळ्यार लायक ग्रेवी स्मेल पळय ते भारी लायक आसता घरकड भितर रिक्तनाची परंबोळाक चिया जावका न्हय भूक लागूका मुलंगी पुलाव कशाला म्हणून खावन सांग परंबळारी सांगू येतं मस्त लायकस आणि तुम्ही म्हणल्या म्हणकेच पळय मुलंगी म्हणून कोणाकय एक डाऊट तर येच ना तितली लायक परंबळ येतेस पुदिना कोथंबरी पालो पुरो घालाल निमती मुलंगी जिवाच्या मुलंगीचे ये ना वय वय अमेझिंग मस्त मस्त लायक असं आणि आम्ही हॉटेला वचून बिर्याणी हे ते ऑर्डर करता पळय वेजिटेबल बिर्याणी की कसकी भात ताजी पशी आस पळय 1000 वांटेन घरकड केलेले एक मुलंगीच पुलाव मस्ट ट्राय मस्त भूक लागतास म्हाका हांव आतां बैसून पुरे खाता जाल्यार कलावत मायेन आमकां हांग येवन एक दोनी एक तांगेलें इन्वेंशन आनी एक फुडली एक तांबळी रेसिपी दाखयलेल्या हांकां खंडीत धन्यवाद सांगता आनी ओपास आमगेल वासरी येयाची म्हणून तुमकां सांगताची हांगा तुमकां धन्यवाद सांगता तुमगेलो एक्सपिरियन्स कशें जालो वासरीक म्हगेलो एक्सपिरियन्स म्हळ्यार अशी स्टुडियोंत येवन हांवें कुकींग करचें फस्ट एक्सपिरियन्स म्हगेलें जाल्यार मस्त खुशी जाली मात्र म्हळ्यार फियरनेस आनी कसलें ना आरामेर केला आनी तुगेलें लायक कॉपरेशन मेळ्ळें त्या देखून म्हगेलें प्रोग्राम सक्सेस जालें म्हणून म्हाका दिसता सो तुमी लेक्चरर जावन आशिल्ली तुमकां स्टेज फेरान तूं खंडीत आसयश ना जाल्यार आमगेले विक्षकाकय सांगायची आराम जाता येयाची हांगा नवे नवे रेसिपीज कोण दाखयाची म्हणून तुमी सांगायची पुरा विक्षकांनी धैर्यार येता तुमकां गोत्त असेल तसं लायक रेसिपी घेवन येवन हें आमगेले वसरींत तुमी शेअर केल्यार आमगेले प्रति एकल्यांकय पब्लीक कोण पळयताचे ऑडियन्स तांकां पुरो जनकय ते एक पटी एक्सपिरियन्स करून नवे नवे रुची खावचे एक अवकाश मेळटा त्या देखून पुरो जनय मन करून धैर्यारी हे आमगेले वसरी कार्यक्रमांत प्रति एकल्यांनी पार्टिसिपेट करका म्हणून म्हगेले विनंती थँक्यू मस्त धन्यवाद तुमकां सो अपास याची आमगेल विक्षकांक सांगचे कसं म्हळ्यार तुमकां आमगेल वासरी येवची मन आस म्हणजे जाल्यार 8296230904 म्हाका वॉट्सॅप जो कॉल करयाची हांव तुमकां खंडीत एक एपिसोडाक येवचे अवकाश दिता सो धन्यवाद धन्यवाद म्हाका एक अवकाश दिलेले का तुमकां यूथ ऑफ GSB का धन्यवाद धन्यवाद